Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. गोवा में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में की तीर्थ यात्रा कराएंगे। तुमकां कदाचित आमी बजेटात प्रॉमिस केल्लें म्हाजी स्किमूय तयार जाली। त्यांनी बजेटांतली म्हाजी स्कीम पयल्यान सांगलें ऑलरेडी नोटिफाय जावन आयली सुद्दां स्कीम कोणाक तीर्थयात्रेक वचूंक जाय आसा। 50 वर्साच्या वयर 50 इयर्स कोण जाला तेंचे खातीर ही स्कीम देवदर्शन म्हटल्या बरोबर पयलें आमी येता त्या 1 तारखेक डिसेंबराच्या फर्स्टाक वलंकणी आनी शिर्डी दोनूय 1,000 स्ट्रेंथीन आमी 1 तारखेक तांकां फ्लॅग ऑफ करपाक चिंतता पयले दीस। इंडियन रेल्वे कॅटरिंग करतले आनी टुरिझम कॉर्पोरेशन IRCTC यांच्या अंडर ते वयतले। म्हाका दिसता शिर्डीचो टूर जवळ जवळ स्पेशल ट्रेन आसतले 6 डेज ऑलमोस्ट इतलोच न्ही वेलंकणी कितले 6 डेज दोनों 6 डेज। बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी हमने दी है और उसमें जहाँ भी रुकेंगे रात में उनको होटल में रुकवाया जाएगा। एंड टू एंड सुबह से नाश्ता से लेके दोपहर में स्नैक भोजन से लेके शाम को स्नैक से लेके दिखाना तक उनके लिए म्यूजिकल इवनिंग कराना, मतलब फुल एक पैकेज है। जैसे कि आप पहले सन व्हील्स का कॉन्सेप्ट है कि जब आप एक बार ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। आम्ही आमचो लोक म्हणजे अशें प्लॅनिंग करता, एक तर जाणटो कोण आहा त्याच्या वांगडा एक मनीस कंपनी करूंक शकता एट हीज ओन कॉस्ट, कळ्ळें तुका न्ही। आनी आमी त्याच्या भायर काल आमी डिसायड केल्ले त्या प्रमाणे एक 400 लोकां मदीं 100 लोकां मदीं एक 4 जाण आमचे तेंचे कॅरटेकर कशे वयतले। भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा, हे दुसरी पार्टी कोण येता आनी कितें करता तांकां पळोवन आमी करता अशें कांय ना आनी केन्ना करूंकूय ना।